शिरगावच्या लयराईच्या जात्रेक चेंगराचेंगरीत 6 जाण सोंपल्या उपरांत सरकारान फॅक्ट फायंडींग समिती करून रिपोर्ट करूंक सांगिल्लो. समिती आज रिपोर्ट दिवपाची आशिल्ली, मात कांय कारणां खातीर तो रिपोर्ट समिती आज दिना. मुख्यमंत्र्याची म्हायती. मुख्यमंत्री म्हणटात धोरणांनी शिस्त पाळपाची गरज आसा. सरकारा कडल्यानूय खंय कांय गजाली जाग्यार घालपाची गरज. पडोशा गांवांतलो पडोशा सत्तरी म्हाका सुर्या न्हयेकर, पांडुरंग न्हयेकर हो तेजो चलो. ताका मेळपा खातीरच हांव तांच्या घरा कडेन आयिल्लो, बट ताकाय ट्रिटमेंट घेवपा खातीर हाजिरून गेला. सुर्या न्हयेकराच्या घरा कडेन काल पावूंक नाशिल्लो. आज मुद्दामून सांत्वनास्पद भेट दिवपा खातीर हांगासर आयिल्लो हांव. आर्थीक मदत जी सरकारान डिक्लेअर केल्या 10 लाख रुपया दिवपाचे, तोय चेक जाता तिका 12 दीस जाल्या उपरांत तांच्या घरा कडेन धाडून दितले आमी. आनी बाकी तांकां कितें जी मदत करपाक जाय पळय कशा पद्दतीन ही मदत तांकां करतले. बट तेंच्या सगळ्यांचें आयकल्या उपरांत सर स्ट्रीमलायन जावप गरजेचें आसा. जो पर्यंत धोरण हांच्यांनी शिस्तीचें पालन करपाकूय म्हत्वाचें आसा आनी एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यानूय बाकीच्यो गजाली ज्यो आहा पळय त्यो स्ट्रीमलायन करप हें इम्पॉर्टंट आहा. इतकेंच सर. एक तो रिपोर्ट आयज सबमीट जावपाक आयज जावचो ना, थोडोसो वेळ लागतलो. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.